नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 41 कॉलेजींनी मेळून 29,400 भुरग्यांनी एडमिशन घेतलां. पयले मेरीट लिस्ट जाहीर. नोडल ऑफिसर महादेव कावस सांगता. मेरीट लिस्ट खंय उच्च शिक्षण खात्याच्या वेबसायटीर पळोवंक मेळटलें. कॉलेजींनी सुमार 9,500 सुवातो रिकाम्यो आसात. पयल्या टप्प्यात एडमिशन मेळुना तांकां खंय दुसऱ्या टप्प्यात एडमिशन. 11,700 एप्लिकेशन्स आयिल्ली. इंडिव्हिज्युअल भुरग्यांचे रजिस्ट्रेशन आयिल्लें. आनी ह्या वर्सा भुरग्यांक ऑप्शन आशिल्लें की मल्टिपल कॉलेजींनी एप्लाय करपाक. आनी सगळी एप्लिकेशन्स जे आशिल्ले पळय मल्टिपल एप्लिकेशन ते फ्री ऑफ चार्जीस आशिल्ले. सो टोटल अशें आमकां 29,500 एप्लिकेशन्स आयले. सो आतां आमच्या एडेड कॉलेज जे प्रोग्राम्स आसा तातूंत ऑलमोस्ट 9,500 सिटां वेकन्सीज आसा सगळ्या कॉलेजींनी. आनी जे सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम्स आसात तातूंत 1,500 सीट्स वेकन्सीज आसा. सो ऑलमोस्ट अराउंड 11,000 प्लस सीट्स वेकन्सीज आसा. मजगती पयल्या टप्प्यात जांकां एडमिशनां मेळूंक ना तांकां दुसऱ्या टप्प्यात मेळटलीं. भुरग्यांचे लोअर पर्संटेज आहा तांचें नांव वेट लिस्टाचेर आसा. सो त्या भुरग्यांनी पॅनीक मोडान हें करचें न्ही की सबसिक्वेंटली आफ्टर 1-2-3 दिसान जशें भुरग्यांचें एडमिशन कावन्सिलींग स्टार्ट जातलें तेन्ना सबसिक्वेंटली जे भुरगे लोअर पर्संटेज आसा ते वेकन्सीज क्रिएट जातले आनी तांकां भुरग्यांक त्या कॉलेजीन एडमिशन मेळटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. धबधब्यांचेर वचपाक एकदम बंदी घालप बरोबर न्ही. पर्यटनाक हें मारक. राना खातें आनी पर्यटन खात्यां मदीं समन्वय जाय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. बंदी घाल्यार पर्यटकां मदीं चुकीचो संदेश वतलो. राना मंत्री विश्वजीत म्हणटा मुख्यमंत्र्या बरोबर उलोवप जालें. कमी धोको आशिल्ल्या धबधब्यांचेर वचपाक खंय मेकळीक. लोकांचो जीव म्हत्वाचो. विदाउट कन्सल्टेशन विथ एनी स्टेक होल्डर स्पेशली टुरिझम हो एक प्रश्न आसाच. हांवें हो विशय मुख्यमंत्र्या कडेन मांडला आनी आय एम ट्रायंग टू टॉक टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर बा विश्वजीत राणे ऑल्सो टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू. पर्यटनाक आमी पूर्ण तरेन रिजनरेटीव टुरिझम, एकादश तीर्थ आनी मॉन्सून टुरिझम हें आमी खूब प्रमोट करीत आसा. आनी ताज्या खातीर टुरिझम करता आसतना थंयचे जे गांवांतले लोकल स्टेक होल्डर्स असतात, बारीक मनीस आसता जे गाडो घालता, दुकान घालता, बाकीचें कितें आसता, हे त्या सिजनाक त्या इकॉनॉमीचेर डिपेंडंट असतात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी टुरिझमान बरोबर काम करून जोड पावलान काम करचें पडटलें. आनी एज वी आर प्रोमोटींग मॉन्सून्स, डेजिग्नेटेड वॉटरफॉल्स वी कॅन डिफायन अँड प्रमोट. वी डीड नॉट गो विथ एवरीथींग विच इज खंय आसा म्हणून आसा ते डेजिग्नेट करून, डिफायन करून, नोटिफाय करून ते वॉटरफॉल्सां कडेन आमी वचप. बाकीचे बॅन करपाक जाय कितें बरें आसा, पूण यू कॅनॉट गिव अ कॉमन बॅन की वचपाचेंच ना वॉटरफॉला कडेन. आतां वॉटरफॉल्स गोंयांत आसा ही सुंदरकाय पळोवन लोक येतात, लोक परदेशान वतात असले पळोवपाक. आनी आमी हांगा येतकर बॅन म्हणटकर एक आश्चर्य जाता की कोण दिल्लीचो ऑफिसर येतलो आनी हांगा पॅन पेटयतलो आनी आमकां हांगा बॅन म्हणटलो. अशें जायना. राना मंत्री विश्वजीत म्हणटा कमी धोक्याच्या धबधब्याचेर वचपाक खंय मेकळीक. फाटल्या वर्सा जेन्ना आमी पळयलें की मायनापी आनी दुसरे कडेन खुबशे कडेन अशे इन्सिडंट जाल्ल्यो, कांय लोकांचे जीवन बी गेल्लें. कारण थंय भितर वचून थंय निसरता आनी थंय मॉस बी जे डेव्हलप जाता हेज्या खातीर आमकां कॉशियस रावपाक म्हणून लास्ट इयर मुख्यमंत्रीन जेन्ना रिव्ह्यू मिटींग घेतलेली, आयज सकाळीं मुख्यमंत्री कडेन पूर्णपणे चर्चा करून आनी मुख्यमंत्री म्हाजे दोगांचें मत अशें आशिल्लें की लो रिस्क जे वॉटरफॉल वा थंयच आमी लोकांक वचपाक दिवंक जाय. ऑलरेडी फाटल्या वर्सा सौरभ कुमार जेन्ना आशिल्लो चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तेन्ना आमी हाय रिस्क, मॉडरेट रिस्क आनी लो रिस्क वॉटरफॉलाची ऑलरेडी लिस्ट केल्ली आसा. ती लिस्ट आतां हांवें घेतल्या आनी मुख्यमंत्री कडेन धाडून दिल्ली आसा. कारण मुख्यमंत्री लास्टाक ते पळयतले आनी तेजे ओवरऑल तेंचो व्यू ते घेवन मागीर फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी कितें आहा की लोकांचें जीवन, गोंयच्या लोकांचें जीवन हें म्हत्वाचें आहा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार आनी स्वप्नील तारी. लायटीची बील दरवाड कमी करतले जाल्यार अर्थसंकल्पात नव्यान खासा तरतूद करची पडटली. केंद्रांतल्यान येता त्या निधीत गोंय सरकाराक आनीक पयशे घालचे पडटले. वीज मंत्री सुदिनाचें स्पश्टीकरण. दरवाडीचेर सूट दिवपा विशीं केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक उलयिल्लो. GCCI म्हणटा सुनावणे वेळार येणावळ वाडी विशीं पर्याय दिल्लो. वीज दरवाडीचो राज्य सरकाराचो विशय ताचेर नेमकें कितें तें मुख्यमंत्र्या कडेन आनी वीज मंत्र्या कडेन उलयतलो म्हूण केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक उलयिल्लो. म्हाका ह्या संदर्भात लोकल प्रश्न खबर ना. हांव मिनिस्टर मंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात उलयतलो, चवकशी करता. पूण वाडोवंक कोना अशें दिसता तुमकां? हय हय डेफिनेटली सरकारचें कितें आसा म्हणजे तें म्हाका खबर ना. पूण शक्यतो बोजा हाजेर कमी करप सरकाराचें हें आसा त्या पद्दतीन निश्चितपणे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन उलयता.
वीज मंत्री सुदीन म्हणटा वीज दरवाडीचेर विचार करतलो जाल्यार अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद जाय. केंद्रांतल्यान येवपी फंडात गोंय सरकाराक आनीक फंड घालचो पडटलो. प्रमाणे आमी गेल्ले आसा आनी हाच्या खातीर दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी ऑलरेडी मिटिंगो जाल्ल्यो. मिटिंगेक हे पॉयंट डिस्कस जाले. NGO आयिल्ले, त्या जे पावर ह्यातले जे तज्ञ लोक आशिल्ले तेय थंय मिटिंगे आयिल्ले आनी त्या खातीर ह्या वेळार आतां जे बजेटरी प्रोविजन जर कितें केलें आसत जाल्यार ताका कितें आमी करूं शकतले. पूण हो विशय फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलयले शिवाय मुखार सेंट्रला कडच्यान जे कितें पयशे येता तातूंत जर फाल्यां सकाळीं कमी जावपाक जाय जाल्यार आमी पयशे घालपाक जाय आनी ते पयशे फायनान्स डिपार्टमेंट सेंट्रलाच्या पयशांतल्यान आमी ते करूंक शकना एट दीस मोमेंट. GCCI म्हणटा सुनावणे वेळार रेव्हेन्यू वाडोवपा विशीं खंय पर्याय दिल्ले. आतां दर वाड केला ताचो सगळ्या सेक्टरांचेर खंय परिणाम जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 जुलै सावन गोंयांत भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तिनूय कायदे लागू जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत क्रांती दिसाच्या सुवाळ्यात उलयलो. ब्रिटीश कायदे खंय आउटडेटेड. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपा विशीं उतर पुराय करूंक सरकार फेल. आमी स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक ज्यो नोकरी दिवपाचो विशय आशिल्लो. फर्स्ट लिस्टांतल्यो 100% भुरग्यांक आमी नोकरी दिवन पुराय केल्यो आनी उरल्या फक्त जे सेकंड लिस्ट म्हणजे आमच्या सरकारान 3 फावटी लिस्ट ओपन केले. 3 फावटी लिस्ट ओपन करून सुद्दां 55 वर्सांचेर रजिस्टर्ड जाल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक सुद्दां नोकरी दिवपाचें कर्तव्य म्हाज्या सरकारान खंयसरूच ना म्हणूंक ना. आनी तेय बी तांकां फक्त म्हणजे हार्डली 20 ते 25 म्हणजे 40 लोक उरले आसतले. क्वॉलिफिकेशन नासतना एज क्रायटेरिया रिलॅक्स करून सुद्दां म्हज्या सरकारान तांकां नोकरी दिवपाचें काम हें सातत्यात केलां. काही जाणां फाटल्यान बसल्यातूय बी जेंच्यांनी नोकरी फाटल्याच दिसांनी नोकरीची लेटर्स घेतला. उरलेले 40 जणांचे. फक्त हांव आयच्या दिसा इतकेंच मागतां की फ्रिडम फायटरांची संख्या खूब कमी जायत आसा. हार्डली आज 2 ते 3 जाण हजर आसा. आज म्हाका आनी एक अनाउन्समेंट करता आसतना खूब बरें दिसता की देशात 1 जुलैच्या उपरांत नेशन विल इम्प्लिमेंट भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षर अधिनियम टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेंचुरीज ऑफ द ओल्ड इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड्स अँड द एव्हिडन्स ॲक्ट रिस्पेक्टिवली. कोलोनियल रूल हटोवन भारताचे स्वताचे कायदे लागू करप हे 1 जुलैच्यान लागू जाता आणि देशात नवे सरकार ह्या आझादीच्या अमृत काळात अशा पद्धतीच्या कोलोनियल मायंडसेटांतल्यान जाता आसतना नवीन रूल जे इम्प्लिमेंट करता हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता. विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर ही आनी एक स्टेप आमी फुडें वता हें कांयच म्हणपाक हरकत ना. म्हापशा खुनी हल्ल्यात जखमी जाल्लो अहमद देवडी जीएमसीत उपचारा वेळार सोंपलो. तिस्मायाक 2 जाणांचेर म्हापशा गणेशपुरीत खुनी हल्लो जाल्लो. खुनी हल्ल्या फाटल्यान मुख्य सूत्रधाराक अटक करी मेरेन बॉडी ताब्यात घेवचे ना म्हणून अहमदाची फामील मिडिया मुखार. मजगती हे केशीत आतां मेरेन 6 दुबावितांक म्हापशा पुलिसांनी अटक केल्या. गणेशपुरी म्हापशा हांगासर एक मारामारी जाल्ली 2 गटांमदीं आनी 2 जाणांक 6 भुरग्यांनी बरेंच मारिल्ले. त्या 2 जाणां भितरलो एकटो अहमद देवडी हो मरण पाविल्लो आसा. आयज सकाळी 10 तेणी जीव सोडलो. म्हटल्यार आमी त्याच्या खुनीक कोण मेळना पळय तेन्ना पासून आमी मोडे घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना. कित्याक जाणा ताका मारून तेंच्यांनी सुशेगाद भोंवंक लागल्या भायर आनी आमी कितें करपाचें, कशें समजोवपाचें. भुरग्यांक आमी कितें आन्सर करपाचें. तेची बायल पळय 7 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसा. आतां ताका पण लेबर चालू जाला म्हणून ताका आयसीयून घेवन गेल्ले 127 नंबरान. आमी कशें सपोर्ट करपाचें, कितें करपाचें, आमकां कित्याक न्याय मेळना. मारलेलो सगळो भायर भोंवंक लागला. पुलिसांका तो मेळना. तुमकां दिसलें जाल्यार तुमी सांगा, आमी धरून हाडटा. आमकां कसो दिसतलो तो, तुमी सांगा आमकां कितें तरी न्याय दिया. आमी तेन्ना पासून तो आरके आनी बाबू मेळना तेन्ना पासून आमी मड्याक हात लावचे ना. व्हरचे ना म्हणजे व्हरचे ना. 2 महिने जावन
ताका पयलीं अरेस्ट करा तुमी बाबू बालेकराक आनी त्या आरक्याक त्याच्या उपरांत आमी हे मोडे व्हरतले त्याचे नाजाल्यार व्हरचेच ना मोडे आमी. बुडिल्ली लायटीची बिलां रिकवर करपाक सरकार फेल. लायट सोदतल्यांच्या फावलां. वीज दरवाड सरकारान बेगोबेग फाटीं घेवची. विरोधी पक्ष फुडारी युरी मागता. कला अकादमीचेर हाका ताका बोट दाखोवन चलचें ना. काँग्रेस विरोधकां बरोबर विधानसभेत आवाज काडटली. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या कॅबिनात लायट नाशिल्ल्यान CLPच्या बसके उपरांत मेणवातींचेर पत्रकार परिशद. The Congress party with the opposition has to have a joint strategy, and we will definitely work towards raising issues pertaining to Goa and Goans. लायटीचो इश्यू जेन्ना आमी प्रत्येक टायमी ह्या विधानसभेन मांडलोलो की that commitment given by this government that the rate would not be hiked to 3.5%. Basically, this government is insensitive towards the hardship faced by the common people or by Goans. 1,400 crore revenue. They have failed to recover this revenue from industrial and government defaulters, some or even of the electricity department. Why do you burden the common man? This government has failed to reduce these power losses and control these power thefts. Immediately you have to roll back this increased power tariff and recovery of 1,400 crores. Prava also is defunct. जे member केल्ले ते chairman फकत 3 म्हयन्या केल्ले. Smart city, we will demand an audit report and a white paper on this smart city works. Privatization of South Goa District Hospital we will oppose completely. And culture faith of Kala Academy. Now this Kala Academy was also highlighted in yesterday दोन दिस आदी आमी. But stop putting this blame game. I believe someone has to take the responsibility. My priority has always been to unitedly fight this government. We have definitely won with this model in South Goa. विधवा बायलांक सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी मेळोवन दिवंक सिंगल विंडो सिस्टम चालीक केंद्रीय मानवाधिकार आयोगान सगळ्या राज्यांक ते विशीं एडवायझरी काडल्या. नमन सावंत धावस्कार म्हणटात सरकारान राज्यांत बायलांची समिती नेमून पयली डाटा एकठांय करचो. समिती वरवीं बायलांचो अधिकार राखपाक त्या समितीन वावुरचें. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगान ही एडवायझरी सगळ्या राज्यांक धाडल्या म्हणून व्हाय एक्सक्लूड वा आमचो ग्रुप आमी स्वागत करता ह्या एडवायझरीचे. आणि आमची खूप वर्सांची मागणी आसा की प्रोटेक्शन म्हणजे विधवा बायलांच्या हक्काच्या प्रोटेक्शना खातीर एक कायदो जावचो आणि त्या कायद्याक ही सपोर्ट करता एडवायझरी अशें आमकां दिसता. कित्याक एक्शन टेकन रिपोर्टूय बीन राज्यां कडल्यान मानवी हक्क आयोगान मागला. वर्सां आमी विडो वुमन्सांच्या प्रॉब्लेमा खातीर सगळे कडेन जागृती करता आणि आमी अशें रिप्रेझेंटेशनूय दिल्लेलें आसा आमच्या विश्वजीत राणे बाबा हेका की ते आमचे वुमन अँड चिल्ड्रन डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसात तांकांय आमी दिल्या. गोंयान हो पाडवा म्हणटात तो प्रोटेक्शन ऑफ विडोज म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमन विडोज वुमन असो आमी पाडवा एक्ट फॉर्म्युलेट करपाचो अशें हें दिल्लें रिप्रेझेंटेशन. आनी तो सगळ्या 40 मतदारसंघांनी ल्हान ल्हान ह्याच्या पॉकेट्सांनी वचून तेजो डेटा कलेक्ट करपाचो. मागीर नॉर्थ आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट अशे 2 वर्कशॉप्स घेवन तो सगळो डेटा एकी कडेन करपाचो आणि विधवा बायलांचोय बी मानवी हक्क आमी जपून दवरचो आणि तांकांय बी विथ डिग्निटी जगपाचो हक्क आसा हें इतलें आमी मान्य करपाक जाय अशें दिसता. कारवार सावन गोंयांत बशींतल्यान बेब्यांची तस्करी. अनपूट मेळ्या उपरांत कारवार राना विभागाची कारवाय. कोडीबाग बस आडोवन 42 बेबे राना खात्यान जप्त केले. बेबे साल्वार. तस्करी करपी दुबावीत बसींतल्यान भायले भायर फुजो. ड्रायव्हराक अटक करून बस जप्त केल्या. घाटावेल्यान बेबे मारून हाडून गोंयच्या हॉटेलांक विकतात. गोंयांत बेब्यांचे मांस खावपी खूब. कारवारसून गोंयाक बेडकांची तस्करी जावपी एक प्रकरण आयज सकाळी उघडकीस येल्लें आसा. कारवार हांगासरल्या कोडीबाग हांगासर कारवारसून गोव्याक वचपी एका खाजगी बशींतल्यान तब्बल 42 बेडूक हे कारवारच्या अरण्य विभागान जप्त केले आसा. ह्या प्रकरणात बसीचो ड्रायव्हर आनी बस ही ह्या अरण्य विभागान ताब्यात घेतिल्ली आसा. मात्र ह्या बेडूक तस्करी करपी जो संशयित आरोपी आशिल्लो तो सध्या फरार जाल्लो आसा. तेजे अरण्य विभाग शोध घेत आसा.
कारवाराच्या ज्या जंगल एरियातले जे बेडूक आसा ते बेडूक जमा करून ते गोव्यातल्या हॉटेलांका विकपाचो हो एक प्रयत्न आसलो। तेजी माहिती कारवारच्या अरण्य विभागाक मेळिल्ली, त्यानुसार ही कारवाई आज सकाळी केल्ली आसा। पुरोदंडा खातीर प्रमोद पोंडे। भारतीय वायुसेना आणि लष्कराक नवी 156 झुंजारी प्रचंड झुंजारी हेलिकॉप्टर्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीचे हे मेक इन इंडिया हेलिकॉप्टर 156 लढाऊ हेलिकॉप्टर्स विकती घेवंक 45,000 कोटीचे टेंडर सरकारान काढला। हातूंतली 90 लष्कराक जाल्यार 66 हेलिकॉप्टरां भारतीय हवाई दळाक दितले। मेक इन इंडियाच्या बळार रक्षा मळाक स्वावलंबी करून मोदी सरकाराचो हातभार। फाटल्या 6 म्हयन्यांत टायट जावन गाडी चलोवपी 7 ड्रायव्हरांक कदंबान घरा धाडल्यात। महामंडळाचो अध्यक्ष आमदार उल्हास तोयेकार उलयलो। फाटल्या कांय दिसांत सोरो पिवन बस चलोवपी ड्रायव्हरांच्यो केशी वाडिल्ल्यो। मजगतीं ईव्ही बसी मेळपाक कळाव जाला। आतां मेरेन 56 बसी घाल्यात। फुडल्या 2 म्हयन्यांत खंय आनीकूय येवपाच्यो आसात। ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करपाक कितल्या ड्रायव्हरांनी हें केलां आनी कितें एक्शन जालें? ते काही ड्रायव्हर आमचे जे सोरो पिवन जे बस चलयता अशे 7 लोकांक आमी सस्पेंड केल्ले कडेन आहा। कारण जे ड्रायव्हर जे आपल्या पॅसेंजरांक घेवन वयता त्यांचे 40-50 पॅसेंजर आसता, त्यांचो जीव त्यांच्या हातीन आसता आनी त्यांच्यांनी जर पिवन जर बस चलयली आनी एक्सिडेंट जालो जाल्यार कितलेशे लोकांची फॅमिलीक प्रॉब्लेम जावपाक शकता। एक्सिडेंट जावप म्हटल्यार खूब तरेचे लोकांक इंजरीज जाता आनी इंजरीज जर ड्रायव्हरा खातीर जाता जाल्यार अशा ड्रायव्हरांक आमी वेळोवेळी त्यांची चेकअप करता। आमी सरप्रायज विजीट करता आनी तांकां तेंचे चेकअप करता आनी तशें ते सापडले आनी तांकां आमी तेचेर एक्शन घेता आनी जावपाक जाय एक्शन। कारण तांकां पगार मेळटा आनी तांकां सोरो पिवपाक टायम आसता, रातचो आसता, ड्युटीचेर सोरो पिवपाक 7 जाणांचें एक्शन घेतल्या आनी हेज्या फुडें चालूच आसतलें आमचें। तांकां एक भिरांत दिसपा जाय न्ही बाबा आमची चेकिंग जाता म्हणून, जाल्यार ती फकाणां जातली। कारण पॅसेंजर आसता 40-50 लोक, तांचो जीव तांच्या हातीन आसता। गोंय मुक्ती संग्रामात हेर राज्यांतल्या सुटके झुजाऱ्यांनी आपल्या जिवाचें रान केलां। कोल्हापूरचो वसंतराव माने तातूंतलोच एक। ना धड जेवण ना आंगार कपडे, तरी फक्त गोंय मुक्तीचो ध्यास घेवन घरा खबर पावच्या पयलीं कोल्हापूर सावन गोंयांत पावलो। गोंय क्रांती दिसा निमतान वसंतरावान गोंय मुक्तीचो कोल्हापूर कनेक्ट सांगलो। पण दुसरा सत्याग्रह जो होता तो गोव्याचा होता आणि मोठा एक होता, कारण पोर्चुगीजांना तिथनं पाठवायचं होतं। एकंदरीतच आपली कोल्हापूर ते गोवा हा दौरा नेमका कुठं कसा झाला, कारण तुम्ही येऊन बांधण्यामध्ये सगळं मग ते हे पूर्वीचं असं एक मनामध्ये होतंच की आपणाला काहीतरी करावं देशासाठी, आणि ती संधी आली गोवा स्वातंत्र्य चळवळीची ते सुरुवात झाल्यानंतर। आणि त्यावेळेला मी काही माझ्या मित्रांना रात्री आम्ही एकत्र थांबलो आणि हॉस्टेलमध्ये राहत होते। जेवण झाल्यानंतर ठरवलं की आपण सत्याग्रहावर जायचं। हे सगळं घरात माहीत होतं का? नाही, आम्ही हॉस्टेलमध्ये आमचं घर 80-100 किलोमीटर, आम्ही सातारा हॉस्टेलमध्ये कॉलेजच्या, म्हणजे जीवाची पर्वा न करता घरातल्यांना न कळवता दुसऱ्या दिवशी बांद्याहून पत्रादेवीच्या एक किती मला वाटतं 2-3 किलोमीटर असेल, पावसात गेलो। त्यामुळं काय कुठं गेलो, रस्ता नाही जात होतो, असं बांधाने गेल्यासारखं पावलाटासारखे असे तिथं गेलो आणि तिथं सत्याग्रह करण्यात ठरलं। लाईन लावली आणि लाईननंतर की पहिले 4 जातात त्यावेळेला तो पोर्तुगीजचा बसणारा एक खुर्ची टाकून बसलेला होता, समोर टेबल होतं। आता आपण चाललो ते इकडे 4 लोक गेल्यानंतर तिथून तो मशीन गन ते तार गोळ्या ओढायच्या, ते माणसं पडायची 4, त्यांना पाठीमागच्या लोकांनी तिथनं आणायचे, पाठीमागे न्यायचे आणि दवाखान्यात तिथून सावंतवाडीला न्यायचे। काही मेले तिथं, म्हणजे काही दवाखान्यात गेल्यानंतर किती मेले। 1942च्या अगोदर भारताच्या स्वातंत्र्य युद्धामध्ये जेवढे शहीद झाले, जेवढे मेले स्वातंत्र्यासाठी, त्याच्या 10 पटीनं लोक गोवा सत्याग्रहामध्ये मेले। आणि गोवा सरकारनं काहीच केलं नाही। गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर तो केंद्रशासित प्रदेश होता, बरोबर, आणि केंद्रशासित प्रदेशाचं त्या केंद्राच्या सरकारचंच वर्चस्व त्यांच्यावर,
त्यावेळेला केंद्र सरकारनं त्याला मान्यता दिली नाही, केंद्र सरकारनं काही केलं नाही, म्हणजे गोवा सरकारनं काही केलं नाही. बीजेपी सोडून काँग्रेसीत मायकल एकलोच गेल्लो, मात परत बीजेपी तेतना 7 जाणांक घेवन आयलो. ह्या 3 वर्सांत सरकारा भितर मायकलाक बरे दीस येवपाचे आसात. मायकलाच्या वाडदिसा मुख्यमंत्र्यान मायकलाची तोखणाय केली. मायकलाच्या वाडदिसा तानावडे, दिगंबर, सुभाष बाकीचे आमदार मंत्री हाजीर. मायकला परबी तो लोकां खातीर सातत्यात कंटिन्युअसली काम करता, मागीर हेवटेन आसूं किंवा तेवटेन आसूं लोक ताका निवडूनय दिता आनी ताकाच लागून हांव परत एकदां तेजी तोखणाय करता. बाबू भट केन्ना कसलो आशिर्वाद दीत सांगून दो ती बाबू भटान आशिर्वाद दिला. ओके, आनी हांव सुयेश चिंतिता येता ते दीस हे मायकला खातीरय बी म्हणल्यार 3 वर्साच्या कार्यकाळात हे बरे दीस आसतले. मायकल लोबो बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन गेल्या उपरांत म्हाका हरशी भंय दिसना, लोकांक हांव सांगता भियोनाका म्हणून. म्हणजे मायकल लोबो एकटोच गेलो खरो, पण परत येतना 8 जाणांक घेवन येयलो. एकटो गेल्लो आनीक 7 जाणांक घेवन तो परत बीजेपीन येयलो. ही तेजी पॉझिटिव्ह बाजू आसा. तो कन्विन्सिंगान कोणाक आयकना, ताणी कन्विन्स करप. ओके, मायकला कडल्यान शिकचें. आनी ओवरऑल म्हणजे कित्याक आमी सांगता कन्विन्स करप, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बट एखादी डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी पळयता की मतदारसंघातल्या एखादें काम लोकांक कन्विन्स करून बाबा कंपाऊंड फाटी घे, फुडें घे म्हणपाक खूब कठीण, बट तो ते कन्विन्स करून पुराय कलंगूट मतदारसंघातली डेव्हलपमेंट फाटल्या कंटिन्युअसली 13 वर्सां खरोखरूच म्हणजे एक खूब बऱ्या पद्दतीन केल्या. सदानंद शेट तानावडे हिंगा येयल्लो आहा. हांव तेंच्या कडेन इतलेंच मागता की गोंयकारां खातीर जे आमी कितें करपाक जाय आनी स्पेशली फॉर द पीपल, स्पेशली आवर यूथ हू आर देर, हू आर एस्पायरिंग सो मेनी थिंग्स, दे आर ऑल ड्रीमर्स. जे स्वप्नां तेंचे मनान आसा, वेदर दे आर जॉब्स, बिजनस ओरिएंटेड, सो मेनी अदर थिंग्स, ते पूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण वावुरता. आनी मुख्यमंत्र्याचे गायडन्स आसता, मुख्यमंत्री स्वता आपूण तांकां मेवता, तांकां गायडन्स दिता, हेल्प करता. इवन तानावडे सर तांकां हेल्प करता. हांव मागता हें काम आमी फुडें व्हरया आनी वी आर ऑल देर विथ यू. दोन 2024ची युरो कप सर्त रंगार अंदू युरोपांतल्यो 24 देशांच्यो टिमी सर्तीत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटात 4 टिमी. फायनल 15 जुलयाक. काल सांजे आनी राती तुर्की आड जॉर्जिया, पुर्तुगाला आड चेक रिपब्लीक गेमी जाल्यो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.